Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. हे मोदीजींचे जे विजन आसा आणि हे प्रत्येक भारतीयान मोदीजीन जेन्ना हातान आपली सत्ता घेतली, जेन्ना 2014 वेंचणुके जालो आणि मोदीजी लिडर म्हणून आमकां पंतप्रधान म्हणून लागले, तेन्ना पासून मोदीजीचो एकूच विचार आशिल्लो की भारत, हाऊ डू वी बिल्ड इंडिया, हाऊ डू वी मेक इंडिया मोर स्ट्रॉंगर. आणि थंय जायते कॉमन मॅनाच्या येवजणुके पासून, विदेश नीती पासून, संरक्षणापासून, आणि थंय आमचे मनोहर भाईक तांच्यांनी संरक्षण मंत्री म्हणून व्हेलो. थंय कितलीशीच कामां आशिल्ली, कितले वर्सांनी वर्सां फायली क्लियर जायनाशिल्ल्यो. म्हणजे ह्या प्रत्येक हातून तर उलोवंक गेलो ताका एक दीस जाय पडटलो. एक्सपिरियन्स सांगता, आमचे कॉर्पोरेट जे ह्या ग्रूप आसा, हे कोविड महामारीक लागून आमी घरच्यान ऑपरेट करपाक शिकले. आणि ते एकूच लागून डिजिटल एम्पावरमेंट जाल्ल्याक, मोदीजींनी करून दाखयल्ल्याक ती आमकां आज ताजो लाभ घेवंक मेळ्ळो. आणि आज प्रत्येक गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आसा, येवजण जी आसा, ती आज ऑनलायन मेळटा. तातूंत कितें जालें, हे मिडल मॅन जे आशिल्ले ते सगळे रातोरात गायब झाले. मोदीजीन तांकां गायब केले. तशेंच इंडिव्हिज्युअल पळयत जाल्यार देशाचे संरक्षण मोदीजींनी कशें केलें. जायते जे आमचेर आक्रमक हल्लो जातालो, जे टेररिझम आमी म्हणटा जाताले, ते मोदीजींनी कितलेशेच धाडसी निर्णय घेतले. तुम्ही तो पुलवामा अटॅक म्हणा, किंवा तो युरी अटॅक म्हणा, किंवा सध्या चायनाक जे लडाख जे मातसो तणाव पैदा जालो, ते मोदीजींनी एकूच सांगले, आपूण प्रत्येक देशा बरोबर बरी मैत्री दवरूंक शकता. आणि ती मोदीजींनी करून दाखयले. लोकांचो रोजगार गेला. दुसरे म्हणजे प्रत्येक जाणांक खंय खंय आसा थंय आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची पडटा. आमकां एकदम सोंपें म्हणपाक की लॉकडावन करूं नाका, मोदीजीन अशें कित्याक केलें. हांव तरी ह्या मताचो आसा, लॉकडावन जर करूं नाशिल्लो, आज जी हानी जाल्या ती 3 पटींनी हानी चड आसपाची. मोदीजीक खरोच वालोर दिवपाचो की अशें डिसिजन तांच्यांनी घेतलें. प्रधानमंत्र्याकूय ते एकदम कठीण डिसिजन, कित्याक इकॉनॉमी चलता, लोकांचो रोजगार चलता, पूण ताणें एकूच येवजिलें, जान है तो जहां है, हे तांचे शब्द आशिल्ले तेन्ना. रक्तदानाची खरी गरज. सेवा सप्ताहा निमतान रक्तदान शिबिरां जाली. आज खरी गरज आसा आमकां ब्लड डोनेशनची, आणि त्यामुळे बरेचशा मतदारसंघांनी ब्लड डोनेशनचे कॅम्पाचें आयोजन केलें. आणि हे सगळ्यान हे केवळ भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो करपाक शकता. आमी ज्या वेळार आमचे लॉकडावन जालें, 25 मार्च ते 31 मे ह्या दरम्यान लॉकडावन जालें. 68 दिसाचें लॉकडावन जालें. पूण ह्या 68 दिसाच्या लॉकडावनान सुद्धा सेवा कार्य करपाक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो फाटीं सरलो ना. स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें काम 2 ऑक्टोबरा सावन सुरू जातलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. आमी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, ह्याच धर्तीचेर आणि त्याच तत्वाचेर आमी सगळ्या गोंयकारांक उलो मारला. आमी दीनदयाळ जयंती 25 तारखेच्यान सुरू करता ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत आमी तो परत हो कार्यक्रम सुरू आसतलो. आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत सुरू करपी वेगवेगळ्यो पॅकेजी, वेगवेगळो कार्यक्रम लोकां कडेन पावोवचो. तर 2 तारखेक हो कार्यक्रम सोंपचो ना जाल्यार आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोंय हे कशें जावचें हें काम 2 तारखेच्यान सुरू जातलें. आणि ताजो बेजीक सर्वे, बेजीक डाटा आमचो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यांनी सगळ्यो पंचायतींचो सर्वे केलो, सगळ्या कावन्सिलाचो सर्वे केलो. तांच्यांनी मुळात तुज्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा, तुज्या कडेन स्कील कितें आसा, तुज्या हांगासले लोक कितें करपाक शकता, तुज्या हांगासर लोकल प्रॉडक्ट कितें जाता. माननीय मोदीजी जे म्हणटा, वीच इज द वोकल फॉर लोकल. आमचो जो प्रॉडक्ट आसा ताज्या खातीर आमकां वोकल जावपाची गरज आसा. आयजूय बी गोंयचो तांदूळ हांगा तयार जाता आणि तो प्रोसेस खंय जाता, बेंगलोराक वचून. ह्या फुडें ना, तो गोंयांत प्रोसेस जावपाक जाय आणि द गोवन ब्रँडच्या सकयल फुडें येवपाक जाय. तेन्ना आमी म्हणटले आत्मनिर्भर भारतच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोंय. आमकां जर आयज फीश लागता, आमकां जर आयज दूध लागता, आमकां जर चिकन लागता, आमकां जर फुलां लागता, आमकां शेजाराच्या राज्यांतली न्ही, तर ती आमच्या राज्यांत तयार जावपाक जाय. माझ्या पंचायत एरियेत जायी आसत जाल्यार ती हांवें करपाक जायी. माझ्या म्युन्सिपालिटी एरियेत आमकां ह्या लोकांक फुडें काडचें पडटलें, आमकां ह्या लोकांक तयार करचें पडटलें. हें काम एकटें दुसरें सरकार करूंक शकचें ना. आमी सगळे मेळोन आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत
स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार निश्चितच जाय. त्याच धर्तीचेर आमी तो 2 ऑक्टोबराच्यान गांधी जयंती ह्या निमित्तान सुरूय करुया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.